साद्या काळाचो 6वा आयतार. जेराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या 6व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपा आमकां दुर्बळी कितली भागी म्हणलो विशय नियाळूंक आपोवणी दिता. ग्रेस्त काय असलो मनीस भविश्या भागी म्हूण आधुनीक मनीस चिंता, पूण जेजूची वरवणी दुसरीच. सुवार्ते प्रमाणे दुर्बळकाय क्रिस्तांव जिवीत जिवची एक वाट. सबार सुवात्यांनी ग्रेस्तकाये विरोध जागृत रावंक जेजू उलो दिता. ग्रेस्त तरणाट्याक ग्रेस्तकाय वांटूंक सांगतना तो खंतीच जावन पाटी वेता. जेजू अशें उलोवच्या वरवीं ग्रेस्तांक दुखयता, खंडीत जावन ना. प्रामाणीक ग्रेस्त मनशांक तो खंडन करिना, बगर अन्यायान ग्रेस्तकाय पुंजयल्यांक जेजू जागवणी दिता. ग्रेस्त लोक देवा बदलाक ग्रेस्तकायेचेर होंदून रावतात. ह्या पासून आमी सर देवा मुखार दुबळी म्हणलें आमकां तो स्वस्थ करता. आनी आमी दुबळी जावन देवाच्या भावार्थांत वाडूंक, स्वातंत्र्य जावन जिवंक आनी मनशाचेर पातयणी दवरनासतना देवाचेर पातयणेचेर चलूंक आपोवणी दिता. तर आत्मीक रितीन आमी दुबळी आनी देवाचो आदार आनी सांगात आमकां गरजेचो म्हळें समजून ताचो आदार ह्या संभ्रमांत मागून घेवया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयल्या वाचपांत जेरमया प्रवादी देवातावन पयस वचून मनशांचेर विस्वास दवरलेल्यांची परिस्थिती आनी देवाचेर पातयलो मनीस कसो बेसांवांनी भरता म्हळें सत विवर्स दिता. आमी आमचो संपूर्ण भावार्थ देवाचेर दवरूंक हें उतर आमकां आपोवणी दिता. तर तें आतां आमी शीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप क्रिस्तांव जिविताचे अर्थ जेजूच्या जिवंतपणांत होंदून आसा म्हळें स्पश्ट करता. जेजू जिवंत जाला आनी देवाच्या उजव्या हाताक तो बसून आसा म्हळें भाग्यवंत पावलू भावार्थाक साक्ष दिता. देखून तो म्हणटा, जेजूक जिवंत उठोवंक ना तर आमी उचारचो भावार्थ व्यर्थ जावन आसा. तर जेजूचेर भावार्थ दवरूंक आदार दिवचें हें उतर आतां आमी शीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्ते मुखांतर भाग्यवंत लोक जेजून दिल्ले 8 भागी आमचे मुखार दवरता आनी जेजूच्या मिसावाचो शेवट आनी उद्देश आमकां कळयता. जेजू ग्रेस्ताक खंडन करिना, बगर आमच्या ग्रेस्तकाये वरवीं देवाचें राज जोडूंक आशेता. ह्या पासून दुबळे देवाचेर चड होंदून जियेतात म्हणली ही सुवार्थ आमकां उगडापी करता. तर आतां ती आमी भक्तीन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, दुबळी पवित्र सभा दुबळ्यां पासून म्हणलें सत हर एक पवित्र सभेच्या वडिलांनी समजून पवित्र सभेंत आशा विविध पंगडां मदें एकवट हाडूंक तांकां शिकय. कातोलीक पवित्र सभेंत ग्रेस्त दुबळो म्हणलें अंतर माजवय आनी पवित्र सभा सगळ्या लोकांक सोडवण्याची वाट जायशें तांणी वावर करूंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. दुसरें, देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या सर राजकीय फुडाऱ्यांनी मनशा जिवाचे हक्क, मौल्यां, धर्म स्वातंत्र्य आनी इतर मनशा मांडावळेक आनी सुदारणेक गरजेच्या संगतींनी लोकांक आदार दिशें. सांगाताच देशांत सर लोकांनी शांती समाधानान जिवंक एक बरें परिसर आसा करूंक वावरूंक तांकां तुज्या उदार मनान आनी शाणेपणान भर म्हूण मागता. तिसरें, पिडेस्त आनी विधवी पासून. दयाळ बापा, पिडेस्तांक आनी तांच्या पिडेतावन सुटका लाभय आनी विधवींक तांच्या एकसूरपणांत आनी कश्टांत तुजो सांगात लाभय. अशें तांचें जिवीत तुजेर बर वचून जिवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. चवथें, बेकार आसलें पासून. विस्वासी बापा, सबार आमचे भाव भयणी शिका पासून काम नासतना बेकार आसत तसल्यांची बिरमत पाव आनी तांच्या सामर्थ्य आनी शिकपा प्रमाणे तांकां बरें काम फावो करून तांचें जिवीत फळाभरीत कर म्हूण मागता. पांचवें, ह्या वेदी भोंवती जमल्या सर्वां पासून. काकुळदारा बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या हर एकल्यांनी संवसारांत देवावणी आमी दुर्बळी आनी देवाचो आदार आमकां जाय म्हणलें समजुया. संवसारीक ग्रेस्तकायेक लब्ध नाशें सर्गी दिरव्यात रेगून तुजेर अखंड भावार्थान वाडूंक आमकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता.